सगळ्या तरेच्यो पार्ट्यो बंद उडोवपाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची पुलिशेक सुचोवणी. कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान घेतलो निर्णय. लायटीच्या वाडीव बिलांचेर गोंयभर जाता आवाज. बुधवारा बोगमाळाच्या लोकांनी केलो वाडीव बिलाचो निशेध. बिला भरचे नात घेतलो निर्णय. आके बायेश हांगा दिसा उजवडा एकल्यान बायलेक लुटली. लिफ्ट दिवपाच्या नांवान भांगरा वस्ती काडून घेवन धुकल्ली गाडये भायर. दाबोळी ग्रेड सेपरेटरावली रेलिंग मोडून लोंबकळटा. पुला पोंच्यान वचप्याची जिविताक उप्रासला धोको. येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. खाजगी घरां आनी हेर सुवातांचेर जावपी सगळ्यो तरेच्यो पार्ट्यो बंद उडोवपाची सुचोवणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पुलिशेक दिल्या. तशेंच कोरोनाची लागण जाल्ल्या आमदार क्लाफासियो डायसाची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. कोविडाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळ्या आमदारां वांगडा जोड बसका घेतली. रोग प्रतिकारक शक्त वाडोवपी वखदांचे वांटप आनी प्लाझ्मा थेरपीचेर हे बसकेत चर्चा जाली. पीआय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यानी ज्यो पार्टी बिर्टी सगळ्यो त्यो बंद करच्यो जालें. सगळ्यो घरांतल्यो भायल्यो सगळ्यो बाब क्लाफास बरो आसा, कांयच ना. ओके, तो स्टेबल आसा. ओके, आनी तेजी पुराय कन्सल्टेशन म्हणजे एम्सच्या डॉक्टराच्या बरोबरय आमी स्पेशल कन्सल्टेशन जी जाय आशिल्ली ती आमी घेतल्या. आनी एट प्रेझेंट तेजर इन्चार्ज डॉक्टर सुनंदा आमोणकर शी इज टेकिंग. ना स्टेबल आसा. ते आमकां ऑफ एरोसीस बशीन हाडल्या उपरांत ताची टोटल कॅपेसिटी विच इज 4000. ओके, आमी 2000 पर्यंत आमी प्लाझ्मा पॅक आमी फ्रिजरान सेव करून दवरूंक शकता. इन फ्युचर वी कॅन यूज दॅट. आनी मागीर जरी स्पायक वाडलो आसत जाल्यार आमी ते वापरपाक शकता. CM has given instructions to the police that there should be no parties, no birthday parties to be held, because lots of cases are coming positive when people attend these parties. So we will be in the loop and we will know everything that's happening. So each MLA has to look after their own constituency, coordinate with the deputy collector and the PI of the concerned constituency. And we have 7 positive cases in Kamarabad, 3 in Shankarwadi and 2 isolated cases. So as of now there's been no increase in cases in my constituency, and we're also planning on doing more testing. So once we do that, then we will know if there are any more cases. 26 नंबर माझे सांताद्रे मतदारसंघात मेवलेले असतात. पहिली एक मेवली पिलार एरियान, सेकंडली आयसोलेटेड इन आगसाय, देन गोवेल्ल्या म्हणून बाती पडटा ती बोद्द गोवेल्ल्यान बाती, एन्नो नेवरा मांदूर. हे मोस्टली केसीस येयले आमचे तुलीप कंपनीक पळय आसले भुरगे मांदूरचे नेवराचे या तुलीप फार्मास्युटिकल्स वेन्ना ते तिका कामाक सुमार 22 पेशंट आले. ते सगळे रिकवर जावन आता घरा आयले. आता वॉर्ड नंबर 11 आमचे सुमार 21 पॉझिटिव्ह मेवल्यात. तेचे ट्रिटमेंट चालू आहा. तांकां शिफ्ट केले. तशेंच वॉर्ड नंबर 1 वॉर्ड नंबर 4 हिंगा आसा, हिंगा ट्रिटमेंट चालू केला. भाजपाचे पदाधिकारीच तांच्या सरकारान घालून दिल्ले नेम पाळिनात अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. हे गायडलाईन दिलेले आसा. कोणी दिलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गायडलाईन दिलेल्या, प्रायम मिनिस्टरान गायडलाईन दिलेले आसा. ते गायडलायनान सगळे मेन्शन केलेले आसा. जर कोणी मस्ती जर केली ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाची, FIR करपाची आनी भितर उडोवपाचो. फ्रँकी कार्वालो एक जबाबदारीचो मनीस आपल्या भुरग्यांक घेवन 144 कलम मोडटा. सोशल डिस्टन्सिंग कांयच ना. सेकंडली मागीर तेणी मास्कां मारूंक ना. आनी असले मनशांक जर तुमी आयज भारतीय जनता पार्टीची सरकार जर आयज पासून तेजेर एक्शन घेवंक ना जाल्यार कारण कितें कळपाक जाय न्ही. भुरग्यांक जर तुमी सोरो घालून पिड्ड्यार करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो जो पयलींची तेंची इच्छा आसली, अटल बिहारी वाजपेयीची इच्छा आसली की भारतीय जनता पार्टी शुद्ध शाकाहारी आहा म्हणून सांगताले. आयज तुमी सोऱ्याक घेवन जर 1200-1300 बाटली जर सोऱ्याक घालता तर तुमचे कडेन पयशे आसा तरी कितले? गरीब लोकांक दिवंक जाय पयशे ते. कोरोना दुयेसा वांगडा झगडून परत सेवेत रुजू जाल्लो पोलीस कॉन्स्टेबल शिवराम आनी होमगार्ड लताक वास्को पुलिशेन येवकार दिलो.
कोलवाळे जेलीचो गार्ड कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला. तो चिखलीचो. ताच्या भावाक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हो गार्ड आयतार दीस कामाक आयिल्लो. जेलींतलो गार्ड कोरोना पॉझिटिव्ह सापडिल्ल्यान सगळ्या गार्डांची तपासणी चालू आसा. ताजी डिटेल सगळी मागयल्या. आमकां एक सांगता खंयच्यान सापडला, कितें सापडला आनी तेज्या पळोवन ताज्या सगळ्या कॉन्टॅक्टान येयल्ल्या सगळ्या जाणांक टेस्ट केले वयता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, पणजेच्यान अमर चावरिया आनी म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. भारतात कोरोना केशींचो आंकडो 7.5 लाखांचेर पावला. एकाच दिसा 22,752 नव्यो केशी मेळ्ळ्यो. मरप्यांचो आंकडो वाडून 20,000चेर पावला. जाल्यार दुसरीकडे बरे जावप्यांची टक्के वाडून 61चेर पावल्या. भारतान एकाच दिसा 22,752 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 482 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले, जाल्यार 16,883 जाण बरे जाल्यात. भारतात कोविड केशींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. हो आंकडो आतां 7,42,417 जाला. एक्टीव केशी 2.64 लाख आसात आनी 20,642 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 4.56 लाख लोक बरे जाल्यात. कोविड केशींचे बाबतींत महाराष्ट्र अजूनय पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 2.17 लाख, तामिळनाडूत 1.18 लाख, दिल्लीत 1.2 लाख, गुजरातात 37,550 आणि उत्तर प्रदेशात 29,968 केशी जाल्यात. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगभरातल्या एकूण कोविड दुयेंतींचो आंकडो 1.19 कोटीचेर पावला. 5.46 लोकांक मरण आयलां आनी 69 लाख लोक बरे जाल्यात. अमेरिकेंतल्या कोरोना केशींचो आंकडो 29.23 लाखाचेर पावला. त्या उपरांत ब्राझीलात 16.23, भारतात 7.42 आनी रशियेत 6.94 आनी पेरूत 3.5 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. लायट बिलांच्या वाडीव दरवाडीक लागून गोंयभर लोकांनी अजाप उक्तायला. बुधवारा बोगमाळो गांवांतल्या लोकांनी ह्या वाडीव लायट बिलांचो निशेध केलो. तशेंच ही बिलां कोणीच भरपाची ना अशें थारायलां. ह्या विशीं चवकशी करात, तशेंच मिटर रिडींग चुकीचे घेतले आसात जाल्यार तपासात अशी मागणी तांणी केल्या. वाडीव लायट बिलांची कॉपी घेवन बोगमाळ्याच्या लोकांनी बुधवारा लायट खात्याच्या कचरेत धडक दिली. हे खेपे 700 परस कितल्याशाच पटीन लायट बिलां वाडून आयल्यात. ह्या विशयी तांणी कार्यकारी अभियंत्याक जाप विचारलो. गेस्ट हावजां चालू आसतात तेन्ना हीच बिलां 6,000 रुपया येता, पूण हे खेपे गेस्ट हावजां फाटल्या 75 दिसां सावन बंद आसूनय 15,000 रुपया बील आयलां. हें कशें शक्य आसा असो तांचो प्रश्न. आतां थिंगा भितर गेल्यार ते म्हणटा बील फारीक करून वच ना म्हूण कांय सांगप ना कितें जालां कितको हें जालां. तो म्हणटा आपण रिडींग चॅक करपा येता, पूण आतां करूया न्हू. हें कितलें इतली बील आमी कशें फारीक करपाचें. म्हजें बील येयलां तें हें गेस्ट हावजाचें येयलां 15,000. म्हाका सजमो येना. आतां कोण आसपा जाय न्हू गेस्ट हावजान, कोण ना जाल्यार कशी इतली बील येतलें. आतां म्हाका घराचें येतलें 255. 3 म्हयन्याचे कॅल्क्युलेट केले जाल्यार ते म्हाका दिसता 400 रुपया देखून धरले जाल्यार ते 6,000 येत. ते हें येत कितें ते 800 रुपया बी येत. हिंग येयलो 6,000. हें कितको फारीक करपाचें. आमी कांय खूंय कामां वचना, कांय ना घरा कडेन आसता बुजो. ते कशें फारीक करपाचें कांय कळना. सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर, मिनिस्टराक लेटर करतले आनी तेंचे हेजेर कितें तरी सुटावो काडूंक जाय. आतां एक एग्जाम्पल हॉटेलाची दिता की हॉटेलां 75 डेज बंद आसलेली आनी 75 डेज बंद आसलेले त्या हॉटेलाचें बील येता 15,000. जे नॉर्मली चालू आसतना 2,000 बील येताले. नॉर्मली जेन्ना चालू आसतना 2,000 बील येताले ते आतां बंद जेन्ना सारकें सील आसलेली, बंद आसलेली, लॉकडावन आसलेले, एक गॅस रावन आसलेलो, एक बल्ब पेटनासलेलो, ते हॉटेलाचें बील 15,000 येयलां. ते फारीक करपाचें खंयच्या कायद्यान. आतां फाल्यां येतले 50,000 बील, ते फारीक करपाचें. हांगा येयले डिपार्टमेंटान येयला फारीक करा म्हणटा. फारीक करीत कोण क्वेश्चन करपाचेच न्हू, फारीक करीत रावपाचें. हांचो एक तर कामाक ना, धंद्याक ना. लेबरांक तुमी जेवण पावयलें, लेबरांक तुमी कितें 6,000 कितें एमावंट दिवपालो तो दिलो. आमचें कितें. आमी सगळे टुरिजमाचेर रिलेटेड, कोण टॅक्सीकार आहा, कोण हॉटेलकार आहा, सगळे बेकार आहा. लॉकडावनाच्या काळात लोक घरानूच रावले. ताका लागून लायटीचो वापर चड जाल्ल्यान बिलां वाडून आयल्याचे कार्यकारी अभियंत्यान सांगले. वाडीव लायट बिलां विशीं खात्या कडेन कागाळी आयल्यो जाल्यार ताची तपासणी करतले अशें ताणें सांगलें. तेचे पयलीं बी आयिल्ले आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर चीफ लेवलाक पासून आयला आनी हे सेम इश्यू चालू आहा. बोगमाळ्याच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले.
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दाबोळी विमानतळाकडल्या ग्रेड सेपरेटरा वयले रेलिंग मोडून सकयल लोंबकळटा. ताका लागून सकयल्यान गाडयो वचपी लोकांच्या जिविताक धोको उप्रासला. ग्रेड सेपरेटरा वयले वचपी गाडयांच्या स्पिडीचेर लक्ष दवरपा खातीर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. शांतीनगरा वटेनच्या फ्लायओव्हराचेर हालींच एका ट्रकाक अपघात जाल्लो अशें थळावो नागरीक प्रितम वेळुस्करान सांगलें. ह्या अपघाता वेळार ट्रकांतले सिमेंटाचे ब्लॉक पुलावयल्यान सकयल्ल्या रस्त्यार पडिल्ले, तशेंच रेलिंगय त्याच वेळार मोडिल्ल्याचें ताणें सांगलें. वयर हांगासर एक टिप्पर ट्रक जे कॉन्क्रीटचे ब्लॉक्स घेवन वयता तो हांगा परतो पडलो. बरो जालो की बाबा तो हांगाच पडोन समज तो वयल्यान सकयल गेल्लो जाल्यार जे सकयल्यान गाडयो वयता तेंचो जीव वयता आसलेलो. आतां तो कसो पडलो तो देवाकूच खबर आनी तेका खबर. हांगासर थोडे लोक इतके स्पिडीन येता की तो त्या ट्रॅकाचेर आसता पळय तो सोमतो दुसऱ्या ट्रॅकार पावता. स्पीड लिमीट आसा थंय 20 स्पीड म्हणून, तरी हांगासर लोक इतल्या फास्ट येता ते बाबा तेंकाय डेंजर आनी जे कोण सकयल्यान वयता आजूबाजूका तेंकाय डेंजर. आतां पयर एक्सिडंट जालो हांगासर सायड ही क्लियर केली, पूण हे जे पायप पळय सायडीकचे रेलिंग तुमी हांगासर पळयता ते आख्खे तुटलेले आहा. ते बाबा सकयल पडत जाल्यार तेजोय जीव वयतलो. सो हांगासर जी ऑथॉरिटी येवन जी चॅक केला ती अर्दी कोटी कामां करून गेल्लेली आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा दोनाय हेवटेन CCTV घालपाक जाय. जे कोण रॅश आनी नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करता तो कॅप्चर जातलो, त्या नंतर तुमकां ताका धरपाक मेळटलें. हो अपघात जाल्ल्या उपरांत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान पुलिशेंत कागाळ केल्ली अशें प्राधिकरणाचो प्रकल्प संचालक PS दोड्डामनीन सांगलें. अपघात करप्या कडल्यान खर्च वसूल करतले अशें ताचें म्हणणें. पुलीस कारवाय पुराय जाल्या उपरांत संबंदीत पार्टेक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा कडेन धाडून दियात अशी सुचोवणी पुलिशेक केल्ल्याचें तो म्हणटा. So damages caused towards that crash barrier, that guardrail which is there, and electrical pole also has been damaged. The cost has to be recovered through the concerned party who has damaged this through that truck. So what about the railing that is half to fall? Railing, I mean, we have already informed the party party, we don't know who is the party, but we are based on reports what we have received, we have already complained, but police has to initiate action. Police has to inform the party and they have to direct the party to meet his office for further course of action. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. मडगांवचे SGPDAचे मार्केट अजून एका सप्तका खातीर बंद दवरपाचें थारायलां. अशें आसलें तरी हें मार्केट सकाळीं 7 ते 2 जायसर चालू आसतलें. गेल्या त्या विकाक आमी लॉक टायम केल्ले, एक 7 ते 2 देखून ओपन दवरलेले. सगळ्या लोकांक बसत आनी कोरोना व्हायरस सगळ्याकूच जालो म्हणून येवदानी आयकता तेवदानी आनी आमी आमचे हेणे बंद दवरलेले सगळ्यांक बऱ्याक पडटा. आनी लोकांनी खूब एप्रिशिएट केले की आमी ओन स्टेप घेवन अशें बंद केलें, लोकां पासत स्टेप घेयलो म्हणून. आनी बरें लोकांकूय बी वालोर आनी आमकांय लोकांक जायत वालोर दिलो की आमी ओन स्टेप घेवन अशें करून बंद केलें. म्हणून आतां कितें कोत्ताय चड खंयच्या मुखार वाडत आहा तरी ताका लागून आनी एक 8 दीस आमी एक्सटेंड कोत्ता म्हणून सांगलेलें. ताका लागून आयज परत सांगता आनी एक्सटेंड कोत्ताय 8 दीस. ती सेम टायमींग आसतलो सकाळीं 7 ते 2 देखून. आनी सगळ्यांनी लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी मास्क मेन वापरचें, सॅनिटायझर मास्क मेन घालून येवचें. दुसऱ्या आमगे तर मार्केटां हिंगा डिस्टन्स खूब आसता, पूण सगळ्यांचे सेफ सायडी लागून मास्क घालून येवचें. आमी मास्क घालताय आनी कोणा मार्केटां मास्क ना जाल्यार मास्क घालून गिरायक करून जाता. लोकांनी मानचें हें यूज करपाक सदां मास्क घालून येवचें. आके बायेश वाठारात दिसा उजवाडा एके बायलेक लुटली. धव्या व्हॅनींतल्यान आयिल्ल्या एकल्यान हे बायलेक लिफ्ट दिली. जेन्ना ती बायल तिच्या घरा कडेन पावली तेन्ना ती मनशान त्या गाडी थांबोवंक ना. तो फुडें वचत रावलो आनी उपरांत ताणें तिच्यो भांगरा वस्ती काडून घेवन तिका गाडये भायर धुकल्ली. दुबावितान तिची भांगराची मुदी काडून घेवपाचो यत्न केलो, पूण तिच्या बोटांतल्यान ती आयली ना. मंगळारा सांजे 8 सुमार ही घडणूक घडली. सुमार 2 लाख रुपयांच्यो भांगरा वस्ती ताणें चोरिल्ल्याचें बायल सांगता. हे विशीं ते बायलेन मडगांव पुलिशेंत कागाळी केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. गाडयेन फाटल्यान वचून फुडें वचून लागलो. मागीर हांवें बसलें रे, बसलें म्हणटा म्हाका हांवें म्हणलें देव
सडपळी पयशे कितले जाता तेगेले तेच्या पेक्षा आमी जाता कोण पण तूं वळखता कसली गाडी आशिल्ली धवी नंबर ते हांवें पळोवंक ना तूं खंय वयताली घरा हांव बरो वयतालें गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गुळेलीच्या IT प्रकल्पा आड पत्रकार परिशद घेवप्यांक बुधवारा पुलिशेन आडयले. ह्या लोकांनी परवानगी घेवन नाशिल्ल्यान तांकां पत्रकार परिशद घेवपा पासून आडिल्ल्याचे पुलिसांचे म्हणणे. सत्तरींतल्या गुळेली वाठारांत IT प्रकल्प उबारपा खातीर सरकारान 10 लाख चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतल्या. सत्तरीच्या मेळावली गांवांतल्या लोकांनी मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन बॅनरा खाला पत्रकार परिशद घेवपाचे थारायले. गुळेलीच्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर ही पत्रकार परिशद आशिल्ली. पूण पत्रकार परिशद सुरू जावचे पयलींच वाळपय पुलिशेन तांचो फुडारी शुभम शिवोलकारा सयत हेर बाकीच्यांक ताब्यात घेतले. पळयात. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आल्लमावाच्या कुडतरी दौऱ्याचेर थळावा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड बरोच चाळवला. चर्चिल आपल्या मतदारसंघात येवन राजकारण खेळपाचो यत्न करता असो आरोपूय ताणें केला. जाल्यार कुडतरीचो उपसरपंच सिमोन बारेटोन आपल्याक आपयल्ल्याचे चर्चिल म्हणटा. कुट्टरे एकाच फामिलींतले 13 सदस्य कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान 2 प्रभाग कंटेनमेंट झोन आनी हेर बाकीचे प्रभाग बफर झोन म्हणून जाहीर केल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉयान हे विशीं आदेश काडला. एका प्रभागांतल्यो केशी उण्यो जायत चलिल्ल्यान प्रशासनान ह्या प्रभागाचेर घातिल्ले निर्बंध काडून उडोवपाची तयारी चलयल्या. प्रॉब्लेम कितें जालें म्हाका बारेटान तेमी जायत जाण लोकांनी फोन मारलो की आमगे चड केस जालो हय म्हाका कंटेनमेंट करप न्ही आनी हांवें रोखडो सीएमा फोन करून हांवें कंटेनमेंट केला. आज म्हाका तेमी परत फोन केला आमचो सगळें दुयेंस बरें जालां आनी ताका लागून हें काड म्हूण. प्रॉब्लेम कितें आहा एडमिनिस्ट्रेटर पळय म्हणटा तो गोंयचो CM कलेक्टर न्हू. कलेक्टर शील ओबे द ऑर्डर ऑफ द CM. सो हांवें CMाक सांगलां आतां तोय उलयला तेंकूय म्हणटा ताका आमी आनी हाल्या हें बंद हें काडपा लायला. काल सांगून ताका हाल्या काडपा लायला. तेको सजमान घेवपा जाय हांव पॉलिटिक्स तो पाहिल ना मग. दुयेंस म्हणटा एक एकल्यान फेस करूं जाय आनी हें दुयेंस कितें म्हाका जोरेल म्हूण तुका जोरिना. हें एक भूत देंवचार असो भितर येता आनी कितें करून भितर येता तो कोण ना. ते भाशेन हें पॉलिटिकल इश्यू करप न्ही. हें पॉलिटिकल इश्यू करून आपणा नांव जोडूंक जाय कोण जालें. म्हाका जाल्यार एक उपकार जेजेलाचो केन्ना आमी एक फोन मारलो जेजेल यो रे चोवया कितें जाता आनी तेजेल आमी केन्ना येना नाय. जिमखाना जावं आनी कोण क्लबां जावं खंयच्या क्लबां यो म्हणल्यार येता. आज चेचेलन हांवें पोतून आपयलो कित्याक लोक म्हाका जायत फोन मारताय सायमन हें आमी लायलो मरे काड नाय कर. आज हांवें चेचेलाक फोन मारलो चेचेल आमी लायलो तेशें आमी काडया आनी आज आतां इंगेन लोकांनी चयला CMाक फोन मारला आनी CMाक हांवें थँक्यू म्हणला. आमी सगळे स्टेप्स केल्यो. आमी सगळे घरां सॅनिटायज केली जी आयडेंटिफाय जाली ती कंटेनमेंट एरियांत हांवें एसेन्शियल कमोडिटीज बारीक बारीक वस्तू धाडल्यो तांकां सगळ्या रेखात धाडले बाबा मातशें पासियेंस घे थोडे दीस कांय प्रॉब्लम ना म्हणून. प्लस तांकां हांवें आतां तेंगे रिक्वेस्ट आहा ती कंटेनमेंट एरिया काडपाची. सो हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक उलयलां. कलेक्टर आतां स्वॅब घेता थंय स्वॅब घेता आनी ते टेस्ट नेगेटीव येयले काय ना खाली 24 आवर्सा मात काडटा. आमगे थोडे जाण हाय थिंक पॉलिटिक्स करूं सोदताय. पॉलिटिशियन्स हू हॅव लॉस्ट देयर शेल्फ लायफ थिंक भोंवताय लोकांक स्टॉपाक बट देर इज अ लॉ. वी कांट गो अगेन्स्ट द लॉ. कलेक्टर इज एम्पावर्ड. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज एम्पावर्ड टू टेक स्टेप्स. आमच्यान सांगूं जायना चीफ मिनिस्टरान सांगूं जायना कोणाच्यान सांग झिरो जालोलें आनी आमकां जाय कंटेनमेंट एरिया काडलोली. कित्याक कंटेनमेंट एरिया कोण भायर ना ती सायडींतल्यान लोक भायर सरता. कंटेनमेंट एरिया ती इफेक्ट येना ताका पुराय इट कॅनॉट बी इट इज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली कित्याक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक पुलीस ना सारकी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.